येवकार हा समृता खणगावकर. सुरवेक पळायची हेडलाईन्स. बोमा थळावे आणि सरकारी यंत्रणेमधील संघर्षाची कीट. सर्वेक्षणाक येयल्ल्या अधिकाऱ्यांक थळाव्यांचो विरोध केलो म्हण सरपंचा सकट उकल्ल्या लोकांक. बायलांचोय आस्पाव. तापला बोमाचे वातावरण. शिक्षणाच्या बाबतीत शिक्षण मंत्री घेता स्वताचीच फाट टापटून. गोयच्या अंगणवाड्याची 7.5 सोपून सोपना. पोळे काणकोणा 35 वर्सां जाली देवळात भरता अंगणवाडी. राष्ट्रीय पक्ष फुडाऱ्यांक धाडू नाकात लोकसभेत. राजकीय दलाल दिल्ली वचून करतात गोयची सौदेबाजी. आरजीपीचो फारपेट. मादयचेर परतून एक फावट गोंयांत बोवाळ. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. बोमा आयज परत एकदा तापले. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी पुलीस बंदोबस्तेत आयज ह्या वाठाराचे सर्वेक्षण सुरू केले. थळाव्यांक कळटकच तांणी हस्तक्षेप केलो. बायलां भायर सरली पूण पुलिसांनी बळाचो वापर करत आंदोलकांक उखल्ले. देखून हे प्रकरण आता खतखतले हातूंत दुबाव ना. तुम्ही कोर्टा वसा गॅजेटान घातले देवळाची जागा वसणार आहे. नंबर करता किती डिसिजन घेतला सांग. तुम्ही जर कितें करता तें करा, आमकां कांय ना. आमी फक्त गव्हर्मेंटाक दाखोवन हिंदूच करून नाचणारे सरकार आयज लोकांचेर कितें परिस्थिती आज सकाळी या संघर्षाक सुरुवात झाली. भोमा राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरणाक खोर्ली आणि भोमाच्या ग्रामस्थांचो पयलीच विरोध आसा. प्रकरण न्यायालयात आसा. ताचेर सुनावणी चल्ल्या तरीक हें कोफूसांव जालें. ताब्यात घेतिल्ल्या मदीं सरपंच दामोदर नायक, पंचायत वांगडी सुनील जल्मी हांचे वांगडा गांवांतल्या बायलांचोय आस्पाव आसा. जाणा जावन घेवया एकूण प्रकरण. तांकां सोडोवपा खातीर आमी वयता भितर. तांचे कितें जालें पळयता तांकां सोडून हाडपा खातीर वयता. सरपंच तुमी? हांव सरपंच दामोदर श्रीकांत नायक. हांव मी पब्लिका बरोबर आसा. ते म्हणटा इंजिनियरांक विचारलें हायकोर्टान तेंचें पेटिशन आसतना तुमी हें कित्याक करता? तुमी हे सगळें स्टॉप दवरा. हायकोर्टाची कितें ऑर्डर जाता त्या प्रमाणे हें करा तुमी. म्हणून त्या प्रमाणे आतां ते आयकना म्हूण ते एरेस्ट केले. बाकीचे लोक आमचे एरेस्ट केल्या. तांकां सोडोवपाक आमी वयताले. आमी म्हणजे भितर येता लोकां बरोबर. हो तेंगे प्रोसेस आसा सारको? प्रोसेस ते म्हणटा इट इज सारको आसा म्हणून. पूण आमकां दिसना. हायकोर्टान जेन्ना पेंडींग केस आसा तेन्ना इट इज नॉट करेक्ट. पुलिस नाही पाना तोच राव पाहिजे. तोच राव पाहिजे. नका जेवण
तुका पावत आहा अख्खो गांवचो तू कमी न्हू तेका साहेबान सांगता आपूण हे दिता म्हणून आमी तांकां हाड म्हणून वड्डी रावता तुका पावना तिंका सरपंच तुका पावना तर पुलिसांक सुद्धा पावत ना जाणा तूं गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक आणि ओमकार देशप्रभू. 35 वर्सां जाली काणकोण पोळे वाठारात माणकुल्या भुरग्यांची आंगणवाडी भरता, पूण चक्क देवळात हे आंगणवाडीक स्वतंत्र असो जागो अजून मेळूंक ना. थंयूय अडचणी. आंगणवाडये म्हऱ्यांतल्यान पर्यटकांच्यो गाडयो धांवतात. भुरग्यांक धड खेळपाची मेकळीक ना. सभापती हांगचोच. घरां बांदून दिवपी सभापतीक भुरग्यांक 4 वण्टीची गरज आसा हे खबर ना काय? पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. सरकार डेव्हलपमेंटाच्या नावार भरपूर प्रमाणात बडायो मारता, व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडटा, पूण प्रॅक्टिकल जर पळयलें जाल्यार खऱ्या अर्थान गांवचो डेव्हलपमेंट हो शिक्षणांतल्यान जाता. आनी शिक्षण जर बरें जातलें जाल्यार त्याची शिक्षणाची बुन्याद बरी आसपाक जाय, जाका आमी बालवाडी किंवा त्याच बरोबर आमचे प्रायमरी एड्युकेशन सिस्टम म्हणटा ती. पूण दुर्दैव अशें की सरकारान गांवांनी ज्यो बालवाडी बांदिल्ल्यो त्यो बालवाडी सामक्योच आतां पिड्यार जावपाक लागल्यात आनी कांय गांवांनी तर बालवाडीच ना. अशेंच परिस्थिती आशिल्लो एक भाग किंवा एक गांव म्हळ्यार पोळे गांव. ह्या गांवांत गेले 30 ते 35 वर्सां फाटीं बालवाडी नाशिल्ली. लोकांनी आपले देवूळ म्हणून कृष्णाची मुर्ती पुजे लावपाची जागा सरकाराक दिली आनी बालवाडी चलोवपाक सांगलें. पूण दुर्दैव अशें सरकार आजुनूय त्याच परिस्थितीक त्याच जाग्यार बालवाडी चलयता. आजुनूय थंयसर नवीन बालवाड बांदची अशी सरकाराक अजिबात बुद्धी येना. एका सायडीन सरकार व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडटात, पूण प्रॅक्टिकल एका गांवांत फक्त 500 स्क्वेअर मिटर जागो मोडून एक गांवाक बरी बालवाड बांदची अशें सरकाराक तर अजिबात दिसना. ही परिस्थिती पळय हांगासर अशी आमकां दिश्टी पडटाच. आनी हें मंदीर आशिल्ल्या कारणान ताका अटॅच्ड बाथरूम किंवा टॉयलेट ह्या सारक्यो फॅसिलिटी ना, ताका लागून भुरग्यांक भायर वयचें पडटा. आनी तिसरी गजाल म्हळ्यार हांगासर ही जी बालवाड हांगा चलता त्याच बरोबर ताका तेंकोन रस्तोय आसा. बीच आशिल्ल्या कारणान हांगासर मेळत तश्यो गाडयो येता, मेळत त्या वेळार गाडयो येता. हांगासर भुरग्यांक केन्नाय जर वयर सकयल कितें जालें जाल्यार ताका एक जबाबदार कोण? हो विशय खंय आतां काणकोणचे आमदार आनी सभापती भवनाधिक रमेश तवडकर हांच्या कानार घातला आनी ताणें खंय आतां मुखार व्हरपाचो ठरयला. आतां केन्ना व्हरतलो, कसो व्हरतलो तो येणारो काळच ठरयतलो. ही फाटल्यान मंदीर म्हणून बरयला आनी भितर बालवाडी चलता. कितें भानगड कितें? भानगड काय ना, ही फक्त आमचें कृष्ण मंदिर आनी तेतूंक बालवाडी चलोवपाचेर आमी 35 वर्सां सुमार जालात आनी तेतून बालवाडी चलता. हितूंक ह्या बालवाडी शिकून आज भुरगीं बरे बरे पोस्टाचेर पावलात. आणि अशे टुरिस्ट गाडी येतात, अशी भुरगीं हांगा भायर येतात आनी हितून प्रोटेक्ट काय ना, तेमकां प्रोटेक्शन काय ना पळय, ओपन आसा सगळी. हेजेर आमी मातशें पेया कडेन बी डिस्कस केल्ले आमी की बाबा अशी गाडी येतात तर ते म्हणल्यार तुमचे सेफ्टी खातीर तुमी कितें तरी हें घालात, बुदी घाला. पूण फेन्सिंग करा म्हणटा, पूण कशें करतले? पब्लीक पातळी येतात ते सगळे रोड जातात, गाडी पळय कितले येतात. आतां तूं पळय आतां गाडी वचत रावता पळय, ह्या टायमाचे भुरगे बीन कशे येतले आनी कशे भायर वयतले ते बेजार आसा. तेमकां भायर खेळपा म्हळ्यार भायर येवपाक प्रॉब्लेम आसा पळय. आनी तुमी म्हणटाले कितें? आमी म्हणटा कितें आतां आमची बालवाडी आतां 35 वर्सां आमच्या हितून चलता न्ही. आमी तर सरकार दरबार घालून तर सरकारान बरी आमकां बालवाडी बांदून दिली जाल्यार तें बरें जातलें. आमच्या गांवच्या लोकां खातीर आनी गांवच्या भुरग्यां खातीर तें सोयीस्कर जातलें अशें आमचें म्हणणें आहा. म्हणजे ही जेन्ना आतां तुमी हांगा चलोवपाक लागले पळय 35 वर्सां जाले, ताजे पयलीं तूं गांवां बालवाडी आशिल्ली काय? स्टार्ट केलें काणकोणा स्टार्ट जाला आमी बालवाडी स्टार्ट केला पळय प्रोसेस मी स्टार्ट जाला. आता 40 वर्सां जाली ही तुमगेल्या गांवच्या मंदीर आशिल्ल्या जाग्यार बालवाडी चलता. तुम्ही सरकारा कडेन मागणी केला काय कितें की आमकां एक स्वतंत्र बरी बालवाडी दिवची अशें म्हणून मागणी बी केला तुमी केन्ना? मागणी केल्ली, पण ते कितें म्हणटात की तुमी लँड खंय तरी प्रोवायड करून दिया म्हणटात. तशें आसता प्रॉपर्टी लागीना न्ही कोण तरी तेजे डिटेल्स काय जाता उलोवप ते आमी आतां स्पिकरा कडेन डिटेल्स कितें आसता उलोवं जाल्यार तेजे कडेन मांडला बीन आमी आनी गांवांत दिता म्हणटा. गांवचे जे प्रश्न आसा ते आमी तेंचे मांडला आनी तेतून करया म्हणला. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो.
जो मेरेन रिजनल पार्टी लोकसभेत पावनात तो मेरेन नॅशनल पार्ट्यांचे दलाल राजकारणी गोयचो सौदा करत रावतले। म्हादयच्या संदर्भात आरजीपीन भाजपा सरकाराचेर फारपेट केलो जाल्यार कर्नाटकान मागिल्ले एन्व्हायरमेंटल क्लिअरन्स दिवचो ना अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या तोंडातल्यान वदोवन दाखयात काँग्रेसीन गोयच्या मुख्यमंत्र्याकडेन मागला। एन्व्हायरमेंट क्लिअरन्स तातडीन दिवचे अशें कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यान प्रधानमंत्र्याकडेन मागला। उदकाचो दुकळ अशें खंय कारण सांगला। त्या उपरांत गोंयांत खवदळ जाला। गोयच्या मुख्यमंत्र्यानय अशेंच एक डेलिगेशन व्हरून कर्नाटकाक उदक दिवपा पासून ठामपणान आडावन दाखोवचे काँग्रेसीन मागला। जाल्यार काँग्रेसीचेर चढाय मारतना तांणी राजकीय दलाली बंद करची अशें आरजीपीन मागला। काल कर्नाटकचो मुख्यमंत्री वो पंतप्रधानाक मेळटा आनी एन्व्हायरमेंट क्लिअरन्स तातडीन आपणाक दिवचे कर्नाटक सरकाराक अशी तो थंय मागणी करता। ते आज सगळे फोटो तुमी आज पळय ते करता। तो कारण सांगता कितें तो कारण सांगता ते अशें थंय उदकाचो दुश्काळ आसा कर्नाटकात। तो दुश्काळ जर ना करतले तर म्हादय खंय तांकां ते वड्यान व्हरपाक जाय। त्या खातीर इल्लीगल काम आतां पर्यंत कर्नाटकान खूब केलें। आमच्या मुख्यमंत्र्या कडल्यान अशी अपेक्षा गोंयकार करतात की जर ते वटेंतल्यान कर्नाटकचो मुख्यमंत्री वचून पंतप्रधानाक मेळूंक शकता वचून आनी आपली मागणी मागता, आमचे गोंयचे सरकार करता कितें? आमच्या मुख्यमंत्र्यान तातडीन खरें म्हणजे सगळ्या ऑल पार्टी डेलिगेशन व्हरता वगैरे वगैरे घोशणा आमी फाटल्या दिसांनी आयकल्यो। आतां कितें करतात? जर एन्व्हायरमेंट क्लिअरन्स दिले भारत सरकार जर दिले तर आमची न्हंय गेली काय आमची। आनी फक्त म्हादय पुरतें काय हें उरचें ना। वेस्ट फ्लोईंग ज्यो न्हंयो आसात, गोंया वाटेन ज्यो न्हंयो व्हांवतात, न्हंयो आसूं, व्हाळ आसूं, पेरेनियल आसूं किंवा पावसाळ्या पुरते जे आसा ते आसूं, फाल्यां कर्नाटकाक सोंपें आन्सर जातलें। हें उदक आडय आनी बुराक मार दोन त्या डोंगराक आनी ट्रान्सफर कर ते वटेन दुसरे वटेन। कारण कितें तर पिवपाक उदक ना। खरेंच पिवपाक उदक ना काय तुमकां शेतीक जाय तें उदक? जो आज डेटा आमचे पर्यंत येता त्या प्रमाणे हें सगळें उदक कर्नाटक सरकाराक ऊस पिकोवपाक जाय। पिवपाची प्रश्न व्हडलो आसा तितलो कठीण ना। हे दाखोवन दितलो कोण सरकाराक? सो म्हणून आमची डिमांड आसा की गोव्याचो हीत सांबाळपा खातीर तातडीन एक्शन जाय। पयले दिल्लीक चलात, ऑल पार्टीज आसा जाल्यार डेलिगेशन व्हरत, पंतप्रधानाच्या माथ्यार बसत। डबल इंजीन सरकार तुमी म्हणटात न्हय, एकाच पक्षाच्या तुळशी कडेन, तर हे पयले करून दाखयात। फर्स्ट थिंग फर्स्ट की एन्व्हायरमेंट क्लिअरन्स कर्नाटकाक मेळचें ना हें आमकां अगदी ठामपणे तुम्ही सांगात। तशें आश्वासन पंतप्रधानाच्या तोंडांतल्यान भायर सरूं दी। म्हादय खातीर एन्व्हायरमेंटल क्लिअरन्साक घेवन आरजीपीन काँग्रेसीक सोलून काडल्या। काँग्रेसी बरोबर भाजपा सारख्या पार्ट्यांची दलाली बंद करतले जाल्यार आरजीपी सारकेल्या प्रादेशीक पार्ट्यांक प्राधान्य दिवचे पडटले अशें मनोज परबान सुचयला। सो आमचो क्लियर कट एक मेसेज काँग्रेसीक आसा की काँग्रेसीन अमित पाटकरान तो प्रेजिडंट आसा, युरी आलेमो आसा आनी बाकीचे MLAs आसा आनी बाकीचे तांचे जी कमिटी मेंबर्स आसा, हे सगळ्यांनी कर्नाटका ट्रीप करपाची। सिद्धरामय्यांक सांगपाचें की तुमी जर म्हादय आमची व्हरता आनी तुमी जर तेका लागून बजेट एलोकेट करून हो प्रोजेक्ट फुडें व्हरपाक सरता तुमी आनी शकतात जाल्यार आमी हांगाल्यान पार्टीच्यान रिजायन जाता म्हणून। तुमी प्रूव करपाचें की तुमकां गोंयकार गोंय पयली, म्हादय पयली काय तुमकां तुमची पार्टी पयली आहा ती। तुमी पार्टेक लॉयल रावतले की ह्या गोंयच्या जमनीक, ह्या गोंयच्या भुयेक आनी गोंयच्या आमची जी आवय आसा म्हादयक तेका तुमी लॉयल रावतले हे प्रूव करपाचो टायम येयल्लो आसा। तुमचे जर कापास्ताद आसा हे कापास्ताद तुमी करून दाखया। गोंय रेव्होल्युशनरी गोवन्स हो जो मुवमेंट आसा हे म्हादयचे आसा। आतां आमचे इलेक्शन कॅम्पेन आसा, ह्या टायमाचेर आमी लोकांक दाखोवन दितले की हे काँग्रेस BJP कशे एकठांय आसा आनी लोकांचे जे हाल जाता उदकाचे ते कशे सॉल्व जावपाक शकता। एकूच पर्याय आहा, जो पर्यंत आमी रिजनल पार्टी आमची RG आसा ती निवडून हाडिना, जो मेरेन आमी RGचे MLA नाजाल्यार खासदार हे पार्लिमेंटान नाजाल्यार असेंब्लीन पावयना, RGचो सरकार घडयना, तो मेरेन हे नॅशनल पॉलिटिकल पार्टीज गोंयची दलाली करीत रावतले, गोंयचो सौदा करीत रावतलो। सो गोंयकारांनी विचार करपाक जाय। आनी हेकाच लागून आमी सदांच म्हणटा, हेकाच लागून आमकां रिजनल पक्ष जाय, रिजनल पार्टी जाय आनी गोंय राखपाक लागून, गोंयचो जो आयडेंटिटी राखपाक लागून। नाल्यार वयर वयतले आनी अशीच सेटिंगां करतले, अशेंच गठबंधनां करतले आनी गोंयाक विकून उडयतले। गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो आनी सानिका नागवेकार।
सुरत गुजराताक जाल्ल्या GI महोत्सवाक गोयचे खाजे, हरमलची मिरसांग, मंडोळी केळी, आक्षेची वांयगी आनी भेड्यांक GI टॅग मेळ्ळा. गोयच्या हेर उत्पादनांक लेगीत GI टॅग मेळोवन दिवचो असो उलो GI अधिकाऱ्यान मारला. 16 तारखेक सुरू जाल्लो 5 दिसांचो GI महोत्सव 20 डिसेंबर मेरेन चालू उरलो. गोंयच्यो काजी, बिबिंका, आक्षेची वांयगी, हरमलची मिरसांग, काजू आनी मंडोळी केळी विकपाक उपलब्ध करून दिली. विज्ञान आनी तंत्रज्ञान खात्यान GI उत्पादकांक सहभागाक सुविधा दिली, जाचे फुडारपण GI अधिकारी झेवियर ग्राशियसान केले. GI महोत्सव हांगासर आसात आनीक आमी आमचे गोंयचे GI ग्रुप्स जे गुजरातांत आयलेले आसात आनी एक संदी मेळिल्ली आसा ह्या GI महोत्सवांत एक रिप्रेझेंटेशन मेळिल्लें आसा. आमचे गोंयचे GI टॅग जाल्ले आसात काजें गोंयचें, तशेंच हरमलची मिरसांग, मांडोळी केळी, आक्षेची वांयगी, काजू आनीक भेंडे हे अशे GI टॅग जाल्ले आसात. तेन्ना हांगासर ह्या एक्झिबिशनाक आमचो 2 दिसांक 75% सेल जालो आसा, बरो सेल जालो आसा, बरो रिस्पॉन्ड ह्या गुजरात महोत्सवाक आमकां मेळ्ळो आसा. आमी गोंयच्या चीफ मिनिस्टराक तशेंच नरेंद्र मोदीजी हांचें स्वप्न जावन आसा आत्मभारत निर्माण, तशेंच स्वयंपूर्ण गोंय ही गोंयचे चीफ मिनिस्टराची स्वप्नां जावन आसात. तेन्ना गोंयचे जे दुसरे प्रॉडक्ट गोंयचे आसात तांकांय GI टॅग मेळून घेवचे आनीक अशे भायल्या स्टेटींनी आमकां एक संदी मेळटा महोत्सवांत भाग घेवपाक. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, समृता खनगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. परतून घेवूया वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. फातोड्डेच्या डॉन बॉस्को ऑडिटरीन वेर्ना स्पोर्ट्स क्लबाक 8 जैत मेळयले. 3-0 अशे गोल फरकान वेर्ना स्पोर्ट्स क्लबाक हारावन हे जैत मेळ्ळे. पळयात. एस्ट्रोटर्फ फातोड्डा खेळामळार जाल्ले फुटबॉल मॅचीत फातोड्डेच्या डॉन बॉस्को ऑडिटरीन वेर्ना स्पोर्ट्स क्लबाक 4-1 अशा गोल फरकांनी हारावन जैत मेळयले. डॉन बॉस्को फातोड्डा खातीर एरन फुर्तादो, रुबन परेरा, जॉन आराउजो आनी जीजस मॉरेस हांणी दर एकी गोल केले, जाल्यार जॉवन कोलासोन वेर्ना खातीर 1 गोल केलो.
गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, समृता खणगांवकर आणि शिवानी सांगेलकार. सणाच्या हंगामाकडेन पळयताना गोंयांत 20 ते 26 डिसेंबर 2023 मेरेन सुके हवामान येवपाची शक्यताय आसा, पूण कांय वाठारांनी 21 आनी 22 डिसेंबराक धुके आनी दंव अणभवपाक मेळटलो. फुडल्या 3 दिसांत उण्यांत उणें तापमान स्थिर उरतलें, जाका लागून थंयच्या लोकांक तुळेन सोयीचें हवामान मेळटलें असो अदमास आसा. फुडलीं 24 वरां चड करून मळब नितळ दिसतलें. तापमान 34 आनी 23 डिग्री सेल्सियसाचे मजगती उरतलें. 25 तारखे मेरेन हवामान सुकें. 21-22 तारखेक थारावीक सुवातांनी धुकें आनी दंव. फुडल्या 3 दिसां खातीर उण्या तापमानात व्हडलोसो बदल ना. बिरेस्तारचें तापमान 34 आनी 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 चाळीसच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.